सगळी आम्ही लागीं साऱ्या दोन्या देवाक मोखणुया आनंदांचो ताका सोया तारोणांत तूं घडत दुनिया जिवितांत सुरू दुनिया आमकां भुरग्यांक तुफान दाखोवन तुज्या राज्यान व्हरून पावय तारोणांत तूं घडत दुनिया जिवितांत सुरू दुनिया आमकां भुरग्यांक तुफान दाखोवन तुज्या राज्यान व्हरून बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नाफी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसूं आयचे मिसाचे बलिदान आमी भेटयता सोपून केल्ल्या मागदलेना बोतेलो देवान तिका सुर्गेचे सूख फावो करूं म्हूण आमी मागुया त्याच बरोबर आयचे दिसाक आपलो वाडदीस समरमता डेवीड आनी निकोल विएगस देवान तांकां आपल्या देण्यांनी सुपा आशिर्वादान भरूं म्हूण आमी मागुया आज पवित्र सभा बाग्यून जुसेफात हाचो सेवाधर्मीक उगडास करता बाग्यून जुसेफास आरसीबीएस वाचलो आनी जेन्ना ताच्या काळार पवित्र सभे मदें फूट पडली 2 जोमे जाले आनी आपल्या शेड्यांक राखूंक आपलो जीव ताका दिवचो पडलो पवित्र सभा सांबाळूंक पवित्र सभा एक करूंक जाय तो ताणें प्रयत्न केलो आनीक असल्याच संदर्भान एक मारतीर रोग साक्षी कसो जावंक ताका भाग फावो जालें तर आमी क्रिस्तांव कशीं आमच्या पवित्र सभेची आमी सदांच राखण करूंक पवित्र सभे पासत वावरूंक आमकां कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी मागून घेवया आनी पवित्र मिसाचे भेटेंत देवाक मानता ते भाशेन वांटो घेवंक आमी केलेल्या ल्हान व्हड पातकांचो हे वेळार आमी उगडास करुया आनी सगल्या आमच्या पातकांची दूख धरून देवा लागीं बोगसणे मागून म्हणुया हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीदो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासोवपाक येवन सरास सांगपार मेरेक सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकलत करूंक आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक प्रार्थुया वेळार आमच्यो कास्की करचो आमची मागणी देवाक आमी उबारुया बाबा तुज्या मोगाच्या आत्म्यान बरोवन बागिवोन जुझेफातान आपल्या शेळ्यां पासत आपलो जीव दिलो तुजे पवित्र सभेन त्याच आत्म्याची पदवी आयजूय दाखय आनी आमी आमच्या भावा भयणी पासत जीव दिवंक पाटी सोरना जावच्याक आमकां ह्या मोगाच्या आत्म्यान सोक्तीवंत कर आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सव्याने पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासना
बागयोन जेवांचे तिसरे चिटे वेलें वाचप. प्रितीच्या इश्टा, हे भाव भायल्या गांवचे जावनूय तूं तांचे पासत घास घेताय म्हणल्यार हें तुजें विस्वाशीपणाचें काम. आख्खे पवित्र सोबेक ते तुज्या प्रिती मोगाची गोवाय दितात. देवाक मानतात ते भाशेन तांकां वाटेक गरज तें दिशी जाल्यार बरें करतलोय. ते वाटेक लागले फकत जेजूच्या नांवा खातीर. ओ क्रिस्ती लोकां कडचें कांयच घेनासतना असल्या मनशांक बरे भाशेन घेवंक आनी स्वता पासत ते वावर कोत्तात तातूंत तांकां सहकार दिवंक आमचो कायदो. देवाचें उत्तर हें. देवाची बरोबर. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जाबाब जावन दी. सर्वेस्पराची भक्ती करतात तो मनीस भागी. सगळीं म्हणया, सर्वेस्पराची भक्ती करतात तो मनीस भागी. जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता ताच्यो आज्ञा संतोशान पाळटा तो मनीस भागी. ताची सोसून पृथ्वीचेर बलिश्ट जायत वेतली. प्रमाणीक मनशांची संसद सुदय. जबाब, सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस भागी. ताच्या घरांत धन आनी गिरेस्तकाय, ताचें प्रमाणीकपण सासणांक तोपतलें. बऱ्या मनशांक काळोखांत उजवाड कसो तो परजळटा, कित्याक तो कोणवालो, दोयाल काळजाचो आनी सुगुणी. जबाब, सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस भागी. बरो मनीस दया करून उश्णें दिता. प्रमाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता. बरो मनीस कदींच हालचो ना, ताचो उगडास तोखतलो नितेकाळी. जबाब, सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस भागी. उद्गार सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक सोयसो, सर्वेस्पराक सोयसो, सर्वेस्पराक सोयसो, सर्वेस्पराक सोयसो. शिव वर्तमाना वरवीं जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत तुमी भागीदार जावच्याक देवान तुमकां आपयल्यांत. सर्वेस्पराक सोयसो, सर्वेस्पराक सोयसो, सर्वेस्पराक सोयसो, सर्वेस्पराक सोयसो. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. शिसांनी सोदांच मागणें करचें आनी जीव सोडचो न्हय म्हूण जेजून तांकां अशी एक पोपार सांगली. एका शारांत कोण एक नितीदार आसलो. ताका देवाची भिरांत न्हय म्हूण मनशाची भिडा नासली. आनी त्या शारांत कोण एकली विधवा आसली. ताचेशी येवन येवन ती अशें मागताली, न्याय करून म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतली म्हाका निवार. पूण जाय तो काळ ताणें तिचें आयकलें ना. तरी मागीर ताणें आपणाच भितर म्हणलें, हांव देवाक भियेना आनी मनशाची भिडा हांव धरिना. पूण ही विधवा म्हाका त्रास दिता देखून हांव तिचो न्याय करतलों. नाजाल्यार येवन येवन शेकी ती म्हजो जीव खातली. आनीक सोम्या जेजून म्हणलें, त्या कोट्या नितीदारान कितें म्हणलें ताची तुमी चोत्राय धरात. तो देव आपणाक रात दीस उलो मारतल्या आपल्या विसरल्याचो न्याय करून तांकां निवारचो ना आनी तांकां सोंसणीकायेन कान दिवचो ना. होय, तो तांकां विकीच निवारतलो म्हूण हांव तुमकां सांगतां. तरी पूण मनशाचो पूत येतलो तेन्ना ताका संवसारान भावार्थ मेळटलो सो तुमकां दिसता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. Bakani tuka Krista. म्हज्या भाव भयणीनो,
एका दिसाक एक गरीब विधवा आसली आनी तिचे लागीं खावंक जेवंक कांयच नासलें. आनी असल्या वेळार देवूच आपलो आलाशिरो आनी आदार म्हूण ती देवाक मागणें करता. आपणाक कितें तरी जेवण धाडूंक ती देवाक विनयता. आनी जेन्ना ती मागणें करता त्याच गांवचो एक नश्टो मनीस तिचें हें मागणें आयकता आनी तिची फकाणां करूंक तिच्या जनेलांतल्यान थोडें जेवण उडयता. आनी जेन्ना ती वस्तुरी पळयता तिका दिसता की देवान हें आपल्याक जेवण फावो केलां. आनी ह्याच खातीर ती सगल्यांक वचून सांगता देवान म्हजें मागणें आयकलें. आनीक तेन्ना भाव भयणो हो नश्टो मनीस हे वस्तुरेचें आयकता आनी ताका राग येता कित्याक हें जेवण ताणें तिका फावो केल्लें. पूण भाव भयणो कोणूच ताचें आयकून घेवंक तयार नासलो आनी ह्याच खातीर रागान सोबी मासार तो ते वस्तुरेक तापयता आनी तिका म्हणटा तुका हें जेवण देवान धाडूंक ना पूण हांवें तुका हें जेवण दिलां. आनी तेन्ना भाव भयणो ही वस्तुरी ताका अशें म्हणटा द डेवल मायट हॅव ब्रॉट इट बट गॉड हॅज सेंट इट. म्हळ्यार देंवचारान घोडेक हें म्हाका फावो केलां आसतलें पूण हांव जाणा हें देवान म्हाका जेवण दिवन धाडलां. आज बाबीनो शुभ वर्तमानान आनी एक विधवेची आमकां खबर मेळटा. जेजू आज आनी एक ओस्तोरेची आमकां देख दिता. आनी ही वोपार जेजू कित्याक सांगता काय हेतू कितें हे वोपारीचो. आनी शुभ वर्तमानान पयलींच वड आमकां मेळटा शिसांनी सदांच मागणें करचें आनी जीव सोडचो न्हय म्हूण जेजून तांकां ही वोपार सांगली. बाबूनो जिवितान तिरपण खूब गरजेचें. आमी पळयत हांव खेळगडी जायतो त्रास घेवन मेहनत करून आपलें काम करतात. जावं तो एक शिकपी एक वावराडी आपल्या कामांत आपल्या शिकपांत तिरपण आसता. दोन दिसा गुडेक आपलें शिकप करता आपलो खेळ करता आपलो वावर करता आनी ह्याच खातीर आपल्या जिवितांत ते येस जोडूंक पावता. आनी हेच बाबूनो आमच्याय मागण्यांत दिसूंक गरज. आज मागणें केलें उपरांत आनी एक सुमानान केलें वो आपल्या आनी एक म्हयन्यान केलें अशें जावचें न्हय म्हूण जेजू आज आमकां ह्या शुभ वर्तमानांतल्यान सांगूंक सोदता. तो बाबूनो आयच्या दिसाक हे वस्तुरेचेर आमी थोडी भोव नदर घालूंक गरज. आज ही वस्तुरी एका नितीदाराशी वेता. हो नितीदार एक खोटो मनीस आसलो. देवाक तो भियेनासलो न्हय म्हूण मनशाची ताका भिडा नासली. आनी आज ह्या शुभ वर्तमान ही वस्तुरी एकली ह्या नितीदाराशी वेता. पूण बाबूनो जेन्ना आमी मागणें करता तेन्ना आमी एकली आसना. जेजू म्हणटा आय एम युअर एडवोकेट. वी हॅव अ एडवोकेट टू प्लेस अ प्रेयर्स बिफोर गॉड. जेजू आमची मागणी एक मोदिस्ती कसो देवाशी दवरता. ही विधवा एकली मागणें घेवंक वेता पूण आमची मागणें आमी देवाक प्रार्थना तेन्ना आमी एकली आसुना जेजू आमच्या सांगाता आसा. दुसरे सुवातेर भुंडो जेन्ना ही ओस्तुरी ह्या मनशाशी वेता नितीदाराशी वेता तिचे मागणें आयकून तो बेजार जाता. पूण जेन्ना देवाक आमी मागणें करता देव आमची मागणें आयकून बेजार जायना न्हय म्हूण देव आमचेर तिडना पूण जितले फावटी आमी देवाशी येता तेन्ना देव खुशाल जाता. आपली भुरगीं आपल्याशी येयल्ल्या भाशेन तो आमकां वागयता. तिसरे सुवातेर बाबूनो ही वस्तुरी जेन्ना नितीदाराशी वेता उमक्याच वेळार ती वेता कित्याक तो नितीदार आख्खो दिसभर थंयसर काम करिना. उमक्याच वेळार तिणें वचूंक जाय आसलें. पूण बाबूनो जेन्ना आमी देवाक आमची मागणी करता उमकोच वेळ म्हणून ना आमच्या मागण्या. दिसाच्या 24 वरांक देव आमची मागणी आयकता. देवाक उमको स्लॉट म्हूण आमकां दिवंक ना. उमक्याच वेळार तुमी मागणें करूंक जाता अशें देव आमकां म्हणना पूण खंयच्याय वेळार बाबूनो आमी ही मागणी देवाक करूंक जाता. चवथे सुवातेर बाबूनो ही ओस्तोरी मागता एका नोश्ट्या मनशाशी. तो देवाक भियेनासलो आनी कोणाकूच ताची पर्वा नासली. आनी असलो मनीस तिचे मागणें आयकता. पूण जेन्ना आमी देवाक मागणें करता देव सर्व बलिश्ट सर्व पदवेदार मोगाळ आमचो देव. आनीक हातून आमकां मेळटा त्या कोट्या नितीदारान कितें म्हणलें ताची तुमी चोत्राय धरात. तो देव आपणाक रात दीस उलो मारतल्या आपल्या विसलोल्यांचो
न्याय करून तांकां निवारचो ना. हो काय बरो आमचो देव, इतलो मोगाळ आमचो देव आमची मागणी आयकोचो ना काय. आनी चवथे सुवातेर बाबूनो ही ओसुरी आमकां शिकयता तें म्हणल्यार तिच्या मागण्यांत नीत आसली. शी हॅड जस्टीस ऑन हर सायड. कितें मागता तें नितीचें आसलें. आनी हेच बाबूनो आमच्या मागण्यांत जावंक गरज. आमच्या मागण्यांत नीत आसूंक गरज. वी कॅनॉट प्रे फॉर समथींग वीच इज इवल, वीच वील हार्म द अदर पर्सन. जे दुसऱ्याक नश्ट करतले ते आमी मागूंक जायना. तो सदांच आमच्या मागण्यांत आमचें बरेंपण आसूंक गरज आनी त्याच बरोबर आमच्या भाव भयणीचें बरेंपण आसूंक गरज. आनी जरी तर हें बरेंपण आसा, आपल्याक फावो त्या वेळार देव आमचे मागणें आयकतलो. आनी ह्याच खातीर बाबूनो गॉड्स डिलेज आर नॉट गॉड्स डिनायल्स. देव फावो त्या वेळार आपणाक जाय त्या वेळार आमकां गरज जाय जाल्यार आमचे हे मागणें आयकतलो. हो भरवसो घेवन बाबूनो आमी जिवंक गरज. तर हीच कृपा आमकां ह्या मिसाचे भेटेंत ह्या आल्तारार उड्या रुपया जेजू लागीं मागून घेवया. बेटोने वेलार कायन गावुया ना आमचे लागी. C25 पेज 39. C25 पेज 39. सगळे आमी उबी रावया. म्हज्या भाव भयणो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. भोव कोनवाळ्या बाबा, आमच्या देण्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ज्या भावार्थाक भाग्यवंत जोसेफातान रोगत व्हारून साक्षी दिल्या, त्याच भावार्थान आमकां धीर कर. अशें आमच्या काळार जेजूक आमी गोवाय दिवंक पाव. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व पदवेदारां आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळ्यान सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुसेफा तुज्या रोग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगत व्हारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे पोरी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय. आनी अशें तांचे असोकतायेन क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं तुजें बोळ सोपूर्णायेन पोरसोलायताय. देखून सुर्गीच्या देवदूता सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. Sorgane
खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोर सुसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराचें रगत. पातकाच्या बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो उद्गार दिवन बाबार्ताचो घोट पुरगटुया. सुमया जेजू तुजें मरण आमी समरमता, तुजें पुनर्जिवणपण आमी परगट्टा, तुज्या येण्याक आमी ओतरेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंड आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडार रगत शेवतले आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापाक, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बरवाचो धरून मेल्या त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजें पोडसुलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेसाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकार मरी देवाची माई सांगाती भाग्यन सुसेतीचो पोती भाग्यन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजे मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवीदार बाबा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेल्या प्रार्थन सगळी सांगाता धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां यो, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपटो तुझे आमची पातकां मुकोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतयेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या बाबार्ताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता रासोट चलयताय सासणाच्या सासनाक सोमयाची शांती सदां काळ तुमची सोबी आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वाटुया. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती.
शिलेच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळीं आमी सुभागी सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस प्रसादा वेलार गायन गावया आमचे मदल्या कोणाक D1 पेज 47 D1 पेज 47 आमचे मदल्या कोणाक तान लागल्या ओतमो आमचो सुको जावन गेलो आमचे मदल्या कोणाक तान लागल्या ओतमो आमचो सुको जावन गेला आमचो ओतमो ताणेला देवाक ताणेला आमचे काळीज ओतरेकता देवाक ओतरेकता आमचो ओतमो ताणेला देवाक ताणेला आमचे काळीज ओतरेकता देवाक ओतरेकता सगळीं आमी उबी रावया प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बाबा तुज्या एकल्याच पुताच्या आवयचो भोगतीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच ताका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता हे मागणें आमी करता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा शेवटा गायन गावया देवा कारगा दिवया E4 पेज 78 E4 पेज 78 आर्गा दिवया देवा दिन वासुया देवा आर्गा दिवया
gloria deva, or punibet arcadita, tu ci mocal porza.